सुरवाती गायन गाऊया A10 देवा मुखार उबो रावच्या पेज 5 A10 पेज 5. सगळ्यांक देव बरो दिसच्यो. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता सोपून गेल्ले तेरेसा कार्वालो देवान सर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समोरता वानिया वेगस, शाविना फेर्नांदीस आनीक शमिना पेरेरा, नेला फेर्नांदीस केद भाशेन तांचे पासत आमी मागुया. देवान तांचे भरपूर आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकी तांकां फाव करूं, सगळे वायटा विघ्नांतली राखपान सांबाळूं म्हूण मागुया. बोण्या बाट ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता लावरा गोमेस, जोकीम पेरेरा, मारियानो पेरेरा, आर्तेमिस पेरेरा, पीटर फेर्नांदीस, मारिया कोसेसांव गोमेस, रिचर्ड जॅक्स, जोनस वास, जेम्स वास आनीक आग्नेलो नाझारेत. साबिणमायची भेट ह्या कुटुंबान जाता वैताळे फ्रांसीस आनीक सेंड्रा, पाद्री बाट साताना रिबेलो, दुर्गावाडी लाझारियो रिबेरो, व्हडले बात्री फिलिप डिकोस्टा, जिलाले मोरोड बेल्विना फेर्नांदीस, माशेदाले मोरोड आगुस्तिनो मोंतेरो, नोमशिंत फातिमा डायस आनी क्वेने जुझे फेर्नांदीस. सायबीणमायची भेट ह्या कुटुंबान जाता तेन्ना कित भाशेन सायबीणमायचे पिनोणेन ह्या कुटुंबांनी शांती खुशालकाय मोग बरेपण वचूंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या बहीण मानू आयज पवित्र सभा समरण करता भाग्योत आंद्रे किम तेगोन यादनीक आनीक पावलू चोंग हासांग आनी तांचे सांगाती सगळे रोगसाक्षी. केद भाशेन कोरियाच्या देशांत ताणें भावाट परगटलो, जेसूक कोवाय दिली आनी जेन्ना पर्सिक्युशन थंयसर सुरू जालें तेन्ना रोगत तांकां वारोवचें पडलें, जिवेशी तांकां मारले. आमच्या जिवितांत दर दिसाक आमकां स्वेग मेवता केद भाशेन देवाचें उतर वाचूंक नियाळूंक तें आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालूंक आनी देवाच्या उतरा वरवीं तें जिवितांत आमच्या पाळूंक आमी जेसूक कोवाय दिवंक जाता, भावाट परगटूंक जाता, भावाट्यान वाडूंक जाता. तो रिच कृपा हेंच बोड आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें आनी पेकोवणेचें जावं पातक्योस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोरपूत विदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां विचारून वायट येदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबडपराध. हे बा सोद भाग्यों सुद्दां सांग वार मारे सगल्यांक देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumyaka kutku, sumyaka kutku, Visaka kutku, Visaka kutku, Sumyaka kutku, Sumyaka kutku. प्रार्थूया. थोडो सोबील उगीच रावन तुमचे कासकी ते सव तेव्हा मुखार दवरात. तशेंच कितें भशेन मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत कितें घडटा तें आमकां खबर आसा. शांती येवंक, सबस्काय येवंक, सुरक्षा पावसंक, बरेंपण येवंक. फुडाऱ्यां पासत मागुया, पुलिसां पासत मागुया आनी आमच्या सगळ्यां पासत आमी मागुया. कितें भशेन ह्या गोंयांत आमचें बरेंपण येवंक. बापा, सगळ्या लोकांच्या रुचणारान तारुका कोरियाच्या देशांत एक आपणायलोली पोरसां तुवें विचित्रपणी क्रिस्ती भावार्थाक आपयली आनी आंद्रे आनी पावलू आनी तांचे सांगाती ह्या रोक साक्षांच्या मोहिमेवंत साक्षीदारपणान वाडयली. तांचे देखीन आनी विनवणेन आमकांय तुज्या आज्ञाच्या मार्गार मोरोपर्यंत विस्वासी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजपद चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. बागियोन पावलून तिमोताक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सगल्याक जीण दिता त्या देवा मुखार आनी पोन्स पिलाता हुजीर गोवाय दिवन सारकें उच्चारण केलां त्या क्रिस्ता जेजू मुखार हांव तुका हुकूम घालतां तो हो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त दिश्टी पडोसर चुकी विरेत गुन्यांव नासतना तुजे कायदे पाड. ताका पोरगोट कोत्तलो आपणे नेमलोल्या कालार एकलो जो मोर आसा ओ गोम उजवाडांत रावपी मनशान पळोवंक नाशिल्लो, पळोवंकूय जायना तसलो एकलोच सोगता सर्वांचो बागियोंत अधिकारी. तोच तो राजांचो राजा आनी दोनयाचो दोनी. ताका मान आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सोडगितां गावून भितर सरात संतोसान येयात देवा मुखार. सगळीं म्हणुया. सोडगितां गावून भितर सरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पराची सेवा करात, आनंदान ताची भक्ती करात. सोडगितां गावून भितर सरात संतोसान येयात देवा मुखार. जबाब. सोडगितां गावून भितर सरात संतोसान येयात देवा मुखार. सर्वेस्पर आमचो एकलोच रोचणार, तो आमचो बापूय तोच सांबाळणार. विस्वासान या तर ताचे मुखार आमा सोमेस्तांक तो घेवंक रावता. जबाब. सोडगितां गावून भितर सरात संतोसान येयात देवा मुखार. तो गवली आमी ताच्यो शेलयो मोयपासान चोरून सांबाळलेल्यो. ताचे मुखार या तो आमचो देव, आमी ताचो लोक, ताची पोरसां. जबाब. सोडगितां गावून भितर सरात संतोसान येयात देवा मुखार. ताचे दारवोंटे काडून येयात, ताच्या मंदिरान भितर सरात. देवाक दिनवासूंक एकठांय जायात, सगलीं बरोबर गायात नोमान. जबाब.
सोदगितां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो, ताचो माय मोग सासणाक उरतो. ताच्या उतराचेर विस्वास आमचो, पिणकेचे पिणकेन तो विस्वासी. जबाब सोदगितां गावून भितर सरात संतोषान येयात देवा मुखार. उद्गाराक उबी रावया. Solvesporak, suisul, solvesporak. Solvesporak, suisul, solvesporak. Solvesporak, suisul, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, suisul. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकूंक ते सांबाळात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. Solvesporak, suisul, solvesporak. Solvesporak, suisul, solvesporak. Solvesporak, suisul, solvesporak. Solvesporak, solvesporak, suisul. Sorbespo tumše sove jasu, Tumci sove asu. Luka pormone, Jesu Christa ce životoman. Mój matuka sumia. पुस्कोळ लोक एकठांय जावन दोर एका नोंगरान तावन जेजू सोशी लोटोन येतालो देखून ताणें वोपार घालून म्हळें. कोण एकलो वोंपी आपलें बी वोपूंक गेलो. वोंपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी तें मोस्तलें आनी अंतरोळा वेळा सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें. तें किल्लोलें पूण शेड नासली देखून सुकलें. येर कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे बरोबर वाडले आनी तांणी तें दामून दवरलें. येर बरे जमनीर पडलें आनी वाडोवन 100 पीक जालें. आनी व्हडल्यान आड्डून ताणें म्हळें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी हें आयकुचें. ताच्या शिसांनी हे वेपारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हळें, देवाच्या राजाचे गूट ओळखूंक तुमकां तांक दिल्या, पूण हेरांक पळोवनूय तांकां दिसना जावंक आनी आयकोनूय तांकां समजना जावंक वेपारीनीच सांगप. तर वेपारीची समजणी ही, बी देवाचें उतर, वाटेर आसात तीं तें आयकोतात तीं, पूण मागीर तांणी सोतमानिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें उर्बेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळा नात देखून तीं थोडोच वेळ सोत मानतात आनी तपासणेचो वगत पावतूच तीं फाटीं सोदतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकलां तीं, पूण वेतां वेतां जिवाच्या दास्तींक आनी गिरेस्कायांक आनी मौसांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरे जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान हे म्हाका न्ही तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक गो बायलां आसली आनी हे बायलेचो जो गो आसलो तो क्रिस्ती धर्मा आड आसलो. धर्माचें कितेंच तो तिका घरांत करूंक दिनासलो, पूण ही वस्तुरी धाडशी काळजाची आसली. जेन्ना घोव सिर्विसेक वेतालो तिणें आपणा लागीं एक पवित्र पुस्तक दवरलोलें. घोव कामाक वेता तेन्ना हें पुस्तक ती उगडटाली,
देवाचें उतर वाचतालीं नियाळटालीं आनी मागण्यांत वेळ सादतालीं. पूण जेन्ना घो परत घरा येवचो वेळ पावता तसो ती हें पुस्तक पवित्र पुस्तक लिपोवन दवरताली. एक दीस अशें घडटा, हे वस्तुरेचें पुस्तक पवित्र पुस्तक चुकून ती वाचताली थंयच उरता आनी घो सिर्विसेक जावन पावता आनी ताका तें मेळटा. पवित्र पुस्तक घोवाच्या हातांत पडटा तें पळोवन बायलेचेर आकांत आनी कांपेरो येता. तो आतां कितें कोत्तलो काय, म्हाका तो कोण पडी वागयतलो काय. पूण पोत्तेंच जाल्यार हो तिचो घो हें पुस्तक पवित्र पुस्तक उक्तें करून वाचूंक लागता. हें पवित्र पुस्तक तो वाचता आनी तो म्हणटा, जायतें बरेंपण ह्या पुस्तकांत आसा आनी दर दिसा म्हाका हें पुस्तक वाचूंक जाय. आनी अशें कोत्ता कोत्ता दर दिसा सिर्विसेक जावन तो येता तेन्ना पवित्र पुस्तक तो वाचता, देवाचें उतर तो नियाळूंक लागता आनी शेवटी आपलें जिवीत बदलून परत क्रिस्ती धर्माक तो वेंग मारता. मोगाळ भावा भयणीनो, ही घडणी आमकां दाखोवन दिता बोड देवाच्या उतराचें. पवित्र पुस्तकांत देवाचें उतर आमकां मेळटा आनी ह्या देवाच्या उतराक पदवी आसा. आयच्या शुभ वर्तमानांत वोंप्याची वोपार आमी आयकल्या आनी सोबार पावटी ह्या वोपारीचेर आमी आमचो नियाळ केला आसतलो. पूण आयज एके वेगळे तरेन आमी वोपारीचेर नदर घालुया. वोपार सांगतना जेजू 4 तरेच्या जाग्यांची खबर सांगता जंय हें वोप्याचें बी पडटा. आनी वोपार हाचो अर्थ शिसांक शिकयतना जेजूच सांगता की बी जावन आसा देवाचें उतर. मोगाळ भाव भयणीनो, हे 4 जागे आसात आमच्या जिवितांतले 4 वेगळे तरेचे प्रसंग. आमी पळयता पयले सुवातेर हें बी रस्त्यार पडटा आनी रस्त्यार पडटा तें बी पांयां पोंदां मोस्तता वो सुकणीं येवन तें खातात. आमच्या जिवितांत जायते पावटी अशें घडटा, आमी देवाचें उतर वाचता, देवाचें उतर आयकता, पूण रस्त्यार पडलोले भाशेन वयल्या वयर तें आमी वाचता, वयल्या वयर तें आमी आयकता आनी देखूनच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत रीग घेवंक पावना. दुसरे सुवातेर आमी पळयता बी खोडपार पडटा आनी खोडप घोट लेगून बी तुय मातशें किल्लोता पूण वताक लागून तें सुकता. मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पावटी पातकाक लागून हेर तरेच्या वायटाक लागून आमचें काळीज आमचें जिवीत धारूण जाता. पूण असल्याय संदर्भान देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसा म्हूण जेजू आमकां आयज सांगून दिता. आमचें पातक आमी सोडलें जाल्यार हेंच देवाचें उतर ओदीक बरे तरेन आमच्या जिवितांत मूळ घेतलें आनी बरीं फळां आमकां दितलें म्हूण जेजू आयज आमकां सांगता. तिसरे सुवातेर देवाचें हें बी कांट्यां मदें पडटा. आमच्या जिवितांत सोबात तरेचे कांटे आसात, जायते तरेचे कोश्ट, जायते तरेचो दुमाडो आमच्या जिवितांत आमी भोगता. असल्याय वेळार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसता, पूण आमी ह्या देवाच्या उतराचेर आमचें मन दवरचे बदलेक आमच्या कोश्टांचेर ओदीक आमचें लक्ष ओडोन वेता आनी देखूनच देवाचें उतर असल्या वेळार आमच्या जिवितांत फळ दिवंक पावना. आनी सो शेवटी हें बी बरें जमनीर पडटा आनी थंय सोबार पीक जाता. हें जाता जेन्ना आमी उक्त्या मोनान, आयत्या मोनान आनी आयत्या काळजान देवाचें उतर आमी मानून घेता तेन्ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा आमच्या मुखार दवरता कोरियाचे हे मार्तीर आनी तांचे मदले प्रथम जावन आसले एंड्रू किम तेगोन आनी पॉल चोंग हासांग. आमच्या गोंयांत मिशनरी भाव भयणांनी भावात हाडलो, पूण कोरियाच्या देशांत साद्या लोकांनी हो भावात परगटलो आनी तांच्या भावाताचे फळ कशे हे मार्तीर थंय आमकां मेवतात. मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर आमच्या जिविताच्या कसल्याय प्रसंगान तें आमकां आमच्या आदाराक पावता आनी हेंच जेजू आयज आमकां शिकयता.
तूं सदांच देवाचें उतर वाचूंक तें नियाळूंक आनी आमच्या जिविताच्या दर एका खिणांत कशे भाशेन हें देवाचें उतर आमकां उपयोगाक पडटा हें आमकां शिकोवंक त्याच जेजूची कृपा आनी बोड आयच्या ह्या मिसाचे भेटेंत आमकां आमी मागुया. बेठवणे वेळार गायन गावया C14 देणी आमची पेज 34. C14 पेज 34. देणी आमची बेठवून घालता आमची कळसा तातून घालता आमची मोना तूं कोरबिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता गोवा उंडो आल्ट्रा राता नाका चोरोस समोर भिता आमचे सुख सोर्बे जोयता मानून घे म्हूण विनोद करता. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पुतबेदार देव बाप्पाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके भविष्यच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा देवाक तुजे पोरचेच्या दानाचेर तुजी दयाळ दिसकार आनी सगल्या संवसाराचे सोडवणे पासत आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सांग निर्मी हे आमी तुज्याच भक्तांचे विनंतीन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं तुमचे सवे आसूं आमची कांय सांबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पोतपेदारा सासनाचे देवा सोर काय सोदताय चुकिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसो दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ कोत्ताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां कवाय कोत्ताय तुज्या सोडवणेचो पोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळे आमकां सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी तेव्हा सगळ्या देवदूतान भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazzo surves fotu, surgani sosa, bola tuja vojvova, un sorgi tuka sur 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 Solves porace navi Yeta taka sui sui Usurgi tuka sui 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 बापा करोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरण सोंसुंकेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस्त कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोस आनी कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचे बोगसून मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मुनच्या पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
बावटाचो गुट परगटुया जेजूची वंसला जेजू नव्यान येतलो बाबा जोच्या मन्नाचो आनी पुनोजनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडावन सोडबोंची कास तुका समोर पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेची कुणा रोगो शेवतोल्या मात सोमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिओ आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनोजनपणाचो भरभोसो दुमेन ती आमच्या गोच्यांची आमच्या बाबा भयणांची इश्ट मित्रांची काकलूत कर तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमां सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची मायज सांगाती भाग्यां चुजे तिचो पती भाग्यां धर्म दिता सामगे सांजो सेवास सोर काय तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जे क्रिस्ता तुज्या पुता परबीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन आमच्या सोरबंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें सुकून प्रार्थन एवढा दिर्गेन म्हणया आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज सामकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुजी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणणी पळ दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सोरबोंडाराचे क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरबश्य मात राखता तर आमकां जुदा काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सोमिया जेस क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता म्हज्या पातकांचेर न्हय म्हज्या पयस बिच्या बावाटाचेर दिसकार आनी कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सगळ्याक वटान सांबाळ जी येताय राजपद चरयताय सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं एकामेकाक शांती दिया ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितरूचे म्हाका पावना पूण ज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया D15 जेजू म्हाका तुजी गरज पेज 55 D15 पेज 55 जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे सुमी Sushiudo Ushadivya Volbislice Yotsratsulu Volubice Ushadivya
Duce Bogu, Magna Civi, Nabol Jesu, Ani Podvi. प्रार्थूया. सर्वेस्वर आमचे बाप्पा, असक्तान गोट आणि बोलीस कोत्ता त्या पवित्र जेवणात तुझ्या रोग साक्षांच्या परबेच्या दिसाक तुवें आमकां पोसलें. ह्या जेवणाचे गोट्यान जेसूक विस्वासीपणान चिकटून सोमेस्तांच्या तारुणा खातीर पवित्र सभे मदें आमचो जीव कोचूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जीवचें नांव बीन. Amen. म्हजो बीन मानव आयज सांजे 7 ते 8 वाजता आमच्या तरणाट्यांक एडोरेशन आसतलें. मागतलो सगल्या तरणाट्यांक तुमी एडोरेशनांत वांटो घेवंक तुमी धाडचें. के भाशेन आमी तांचे पासत मागतले. तशेंच आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां पासत एडोरेशनांत वांटो घेवंक जाता. सुरबिस्पोर तुमचे सव्वे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार शेवटाक गायन गावया. F12 कुशाल कालसान पेज 91. F12 पेज 91. Deva mundiratli aga kushal kalsan. Deva shanti bay surun gara veda. Alleluia, 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 alleluia. Ekta cenami. Watun get laudo soro. Ekastaryanam shadeva. Kushal